अखिल गोमंतक भंडारी समाजाची केंद्रीय समिती निवडपा खातीर जाल्ल्या मतमेजणीचेर संशय आशिल्ल्यान परत एक फावट मतमेजणी जावची म्हण मागणी वेंचणूक समिती कडेन केल्या। मात वेंचणूक समितीन ह्या मागणे कडेन दुर्लक्ष केलां, त्या खातीर आपणे न्यायालयांत धाव घेतल्या म्हण म्हायती अनिल होबळे हांणी दिल्या। आरडेक्स्को खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। पहिले दिसाचे सगळे इलेक्शन कमिटी जी आसलेली त्यांच्यानी नोमियार केल्लेलो की थंयसर अमको जाय अमको जाय अमको जाय अशे 15 लोकांक बसयल्ले। ते दुसरे दिसा जागरण जाल्या कारणान पहिले दिसा जागरण जाल्ल्या कारणान ते लोक थोडे पावले ना, तेले दोग तिगूच जाण येयले आनी दुसरे दिसा कावंटिंग जावंक जाय म्हणून ते म्हणूंक लागले ना तुमी जे कोण आहात तुमी सांगा आमी तांकां बसयता थंयसर। पण हे इलेक्शन कमिटीन केलें आनी थंयसर कोण अलाउड केलें म्हणून तेन्ना एकदां कावंटिंग जावंक जाय आसलेलें न्हू। एकदां कावंटिंग जावन कितें तो रिजल्ट जावन आनी आमी 100% कॉन्फिडंट आसलेले आमी जिखतले म्हणून। पूण अशें कितें आहा कोणे कोणे कितें केलें आपणाच्याच मनशांक बसयले थंयसर, कोणाच्या भावांक बसयले, कोणाच्या भुरग्याक बसयलो, चेड्याक बसयलो, अशें करून तेंच्यांनी बसयले। ते कायद्यान हरशी रॉंग ते जावन शकना। पूण अशें घडलें हे तुमी इलेक्शन कमिटीक विचारल्यार जाता। आमी घालून एक दोग जाणांक चेंज केले तेंच्यांनी। एक दोग जाण एक बकाल म्हणटा तो एक घातलेलो, तेका आमी सांगले अरे हो पळय कितें आत्मेर जावप बरोवपाचें तसं बरयत ना म्हणून, आनी एकटो वाडयता तेकाय दाखले पळय वाडयता म्हणून। त्या दोग जाण मनशांक तेंच्यांनी चेंज केलें आनी मागीर सुरळीत जाता अशें जाल्लें। पूण आमकां कळत ना कित्याक सांग हांव म्हाजीच पळयतालो, हांव तेजी पळयनासलो, म्हाजो ओपनंट आहा पळय तेजी हांव घेयनासलो आनी ती पळयनासलो। तेंच्यांनी ते पळयलो, सुमार पळयलो आनी सर्रास वाडोवपाक सुरवात केली। तो तेन्ना एक दोग जाणांक काडले म्हणून आमी समजलें सुरळीत जातलें म्हणून तें जालें ना। सो कॉल्ड बीजेपीचे लिडर म्हणटा पळय ते थंयसर नाचता ते हांवेंय पळयले, पूण हांवें पार्टी कडेन क्लियर केलें। पार्टी म्हणटा तुमच्या हितून आमी तांकां इन्स्टिगेट करूंक ना अशें पार्टीन म्हाका सांगलें। म्हणजे पार्टीच्या खूब दोन कित्याक हितून मंत्री थोडे आसले, आदले मंत्री आसले, आदले आमदारूय आसले ना। हांव ते पॉलिटिकल तुमकां हें सांगूं सोदिना, पूण थोडे जाण आसलेले हांव नांवां बी तेंची घेयना। तूं सांगता पळय ताका उत्तर दिता तशेंय घडलां। अति उतावळीपणांनी आमी म्हणटाले कितें 14 तारखेर कितें आहा तें पळोवया, कोर्ट कितें म्हणटा तो पळोवया, आनी कोर्टान जर समज तेंच्या फावरार रिजल्ट जालो 100% आमी आमचो चार्ज आहा तो तांकां दिवपाक अजुनूय बी रेडी आहा। पूण कोर्टा कडेन आसतना हो कंटेम ऑफ कोर्ट जाता हरशीं, पूण तरी आसतना हेंच्यांनी जबरदस्तीन फोडप। आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हांगासर कितेंय तर ना जालें जर ऑफिसांचें जाल्यार आमी हांकां पूर्ण जबाबदार धरतले। तेंच्यांनी स्टॅम्प व्हेल्या, सर्टिफिकेटीय व्हेल्या आनी भितर पयशे आसले पळय तेय घेवन गेल्या। त्या भुरग्यांचें काम जालें तेकाय धमकी दिवन तेणेंनी तेकाय धांवडयला। म्हणटकूच हे दादागिरीची भाशा ही हांगासर चलना। ही लोकशाही पद्दतीन हें चलपाक जाय आनी आयज आमी लोकशाही पद्दतीनूच आमी सगळो वेव्हार करता। दुसरे ते फामाद करता आमी केस घेतल्या, आमी समाजाचेर केस घालूंक ना। आमी फक्त इलेक्शन कमिटीचेर केस घेतल्या कित्याक आमकां तेंच्यांनी रिकावंटिंग दिवंक ना। हेका लागून आमी रिकावंटिंग मागता आनी रिकावंटिंग दिवचें हे परस्पर आमचो आहा पळय ते कोर्ट ठरयता। आतां कोर्टान ही केस आहा तो पर्यंत हेंच्यांनी असल्यो आदमेरी करूंक जायनासल्यो। सो कॉल्ड अशोक नायक, देवानंद नायक, जगुसर नायक आनी आमचो मंगलदास नायक हे सगळ्यांनी मेळोन जबरदस्ती हे जे कारवाई केल्या हेचेर जरूर पुलीस आनी डेप्युटी कलेक्टर कारवाई करतलो अशें म्हाका तरी दिसता। म्हणटकूच हे आमच्या सगळ्या ज्ञाती बांधवांक, भंडारी बांधवांक कळपाक जाय म्हणून तुमकां आयज प्रेसाक आपयल्यात। तुमच्या मार्फत हे आमच्या समाजाक वचपाक जाय। आनी डिफाम कितें करता की आमी समाजाचेर केस घातल्या, आमी समाजाचेर केस घालपाचो प्रश्नूच येना आनी आमी समाजाचेर केस घालूंकूय ना आनी घालचेय ना। आमी फक्त इलेक्शन कमिटीचेर आमकां न्याय ओ नॅचरल जस्टीस ह्या इलेक्शन कमिटीन वा प्रेमानंद चावडेकार आनी बाकीचे तेंचे मेंबर आहा तेंच्यांनी आमकां नॅचरल जस्टीस म्हणटा तो दिवंक जाय। असो तो दिवपाक जाय आसलो तो दिवंक ना। हेका लागून आमी केस घातल्या आनी सरळ सांगता तुमकां हे इलेक्शन कमिटीन जे पयले दिसा दवरले आसलेले तेन्ना सगळे लोक आपणाचेर दिल्ले। पयले दिसा जवळ जवळ कावंटिंग बरोबर जालें
दुसरे दिसांनी यांच्यानी आपल्याच्याच नातेवाईकांक बसयले हे आमचे जे कोण आमचे अशोक नाईक, देवानंद नाईक, आमचं हे सगळे जे बसलेले आता सो कॉल्ड इलेक्टेड झाले म्हणटा पळय ते, आणि तेंच्यांनी अनिल होबळ्याक एक मत आसा जाल्यार एकूच मत दवरले, आणि अशोक नायकाक समज एक मत बसयले तसं 1, 2, 3 सुमार मारली, आणि अशी करून त्यांची मतां वाडयली, आणि हे बोगस रिझल्ट म्हणून केलो, आणि बोगस रिझल्टाक लागून ते तुमकां कळ्ळें आसतलें ना जाल्यार ही इलेक्शनाची मतां माहीत जाली ती कशी जाली हे इलेक्शन कमिटीन म्हाका सांगचें. समज 2778 684 मतां आसली, 2684 2684 ती जवळ 200-250 मतां माहीत जाली. ती खंयच्यान जाली? माहीत जाली म्हणजे बॅलेट पेपर सेम आसतले भितर. बॅलेट पेपर माहीत जाले हांव म्हणिना, बॅलेट पेपर सेम आसतले, पूण रिकावंटिंग आहा तेणें प्रत्येकान कोणाची 100 वाडयली, कोणाची 150 वाडयली. हे कोण जे सगळे इलेक्शन कमिटी हांगासर वाचताली, अनिल होबळ्याक 1, अशोक नायकाक 2, आनंद शिरोडकराक 0, पेडणेकराक 0, आणि ती मतां तेंच्यांनी आहा ती सर्रास अनिल होबळ्याक एकूच दवरले. अशोक नायकाक 2, 3, 4 वांगडाच वाडयली. अशोक 5 पेटयो जवळ 200-250 मतां सुमार एका पट्टीन वाडल्यात. हे कॅल्क्युलेशनाचेर कळटा. जवळ 2678 मतां जावपाचे सुवातेर जवळ 2900 सुमार मतां जाल्या.